प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 3:20 वोड 1 ते 12 पर्यंत. Mathew chapter 3 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी जोन बातिस्त असो पुरगुटीत आनी सांगीत आयलो. देवाचें राज येवचें जालें, देखून जिवीत मन बदला. अरण्यांत आडटतलो एकल्याचो ताळो, सोम्याचो रस्तो तयार करात, ताचे वाटो डीप करात. अशें इसायास प्रवाद्या उदेशी देवान सांगलेलें ते हाचेच विशीं. हो जुवांव उंटाच्या लुवीचें आंगावेलें न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोड आनी ग्रांडवट मोव खावन जियेतालो. तेन्ना जेरुसलेमाचो आनी आख्खे जुदेयाचो आनी जॉर्दाना भोंवतेच्या सगल्या तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपली पातकां उचारून जॉर्दानांत ताचो कडलो बातिजम घेतालो. जायते फारिसेव आनी सादुकी बातिजम घेवंक येता तें पळोवन ताणें अशें म्हणलें, फुरशांची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वटायात म्हूण कोणे तुमकां शिरकायल्या? तुमचें जिवीत मन बदलोवनीची पुर्ती फळां दाखयात. आनी हांव तुमकां सांगता, हे फातरांची अब्रामांक भुरगीं उपजोवंक देवाक तांक आसा देखून आमचो बापूय कसो आमकां अब्राम आसा अशें तुमी तुमकांच म्हणूंक नाका. आतां लेगून झाडांच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा. म्हणटूच जें झाड बरें फळ दिना तें देव कातरतलो आनी उज्यांत उडयतलो. जिवीत मन बदलोवपा खातीर हांव तुमकां उदकान बातीज दितां खरें, पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजेवन बळवोन आनी ताच्यो वाणो हातांत दवरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां बातीज दितलो. आपलो मडकूड ताच्या हातांत आसा आनी तो आपलें कोड नितळ करतलो, आपलो गंव कोड्यान भरतलो आनी पोल पालोवनाचो असल्या उज्यांत लासतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आयज जें शिवर्तमान वाचलां तातूंत आमी पळयता जुवांव बातीस आपलें प्रवाचन करता. आनी भाव भयणीनो, आमी बरे भाशेन देवाचें उतर शिकत जाल्यार आमी पळयता की इसायास प्रवाद्यान जें सांगलेलें 100 वर्सां, सुमार 700-800 वर्सां जेजू येवचे पयलीं ताणें प्रवासन केल्लें. ताणें हे भाशेन सांगलेलें की एक दीस जेजू येतलो म्हणून, आनी जेजू येयलो. ताणें अशें सांगलेलें की जेजू येवच्या पयलीं एक आवाज येतलो अरण्यांत आनी तो आवाज जेजूची तयारी करपाक तो आवाज येतलो आनी ताचें नांव जावन आसा जुवांव बातीस. आनी भाव भयणीनो, जें इसायास प्रवादान सांगलेलें तें घडलें आनी जेजू ह्या आतां संवसारान येयलो. आयज भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय ह्या तिसरी वडीत धरुया. अरण्यांत आडटो तो एकलोच ताळो, सोम्याचो रस्तो तयार करात, ताच्यो वाट नितोळ करात. अशें इसायास प्रवाद्या उदेशी देवान सांगलेलें तें हाचेच विशीं. म्हणटच भाव भयणीनो, इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें की सोम्याचो रस्तो तयार करपाक ताणें जुवांव बातिस्ताक तयार केल्लो. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो जुवांव बातिस्तान कितें केलें तें. जुवांव बातिस्तान आपलें प्रवाचन केलें, लोकांक सांगलें तुमी जी पातकां करतात ती सगळीं सोडात, तुमच्या मनाची नडसडणी करात, तुमचें मन बदलात आनी तयारी करात, कित्याक जेजू येवपाचो आसा, हो मिसाया येवपाचो आसा. तो आतां तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. तुमी तयारी करात ताचें उतर आयकोपाक. आनी भाव भयणीनो, जेजू येयलो आनी ताणें आमची तयारी केली. आनी जेन्ना पयले पाट जेजू येयलो, जुवांव बातिस्ताक देवान धाडलो जेजूची तयारी करपाक. आमी सगळीं जाणो की जेजू आतां सगळींच्या बाबाच्या उजव्याक बसला, तो परतून येवपाचो आसा. आमी जेन्ना सत मानता म्हणटा, जेन्ना आमी मिसाक वेता, शेणमो जाल्या उपरांत मागीर आमी म्हणटा हांव सत मानता म्हणटा आनी जेजू परतून येतलो म्हणून आमी तें म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, जेजू दुसरे पाट येवपाचो आहा.
तो आमचो जोडटी करपाक येवपाचो आसा. तो एक आमची सरवण करपाक येवचो ना. म्हणटच ह्या वेळार आमची तयारी करपाक जेजूक आतां आमी येवकार दिवपाक कोण आसा? ताचें उतर आसा, पवित्र आत्मो आसा. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सरवणार मानलो, आतां कितें घडटा? देव आतां आपलो पुताचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक करता आनी तो आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आतां आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच भाव भयणीनो, आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्यार पवित्र आत्मो आतां आमकां शिकयता. पवित्र आत्मो आमच्या मनाची नडसणी करपाक तयार करता. तो आतां आमकां उतराची सोजमणी दिता. आतां आमी उतर पाळटाव, आतां आमी भावार्थान चलताव आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तर भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचो आदार करता आनी पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, कितें घडटा? आमचो भावार्थ वाडटा. भावार्था वरवीं आमकां सगळें जें जेजून घडलां, देवान आमकां सगळें तयार दवरलां, तें आमकां फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमी तयार जाता कोणा पासत? जेजूक दुसरे फावटी येवकार दिवपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू दुसरे फावटी येतलो, तो जोडटी करपाक येतलो. पूण जो कोण जेजूच्या देवाच्या उतरान रिगून आसा, ताचे कडेन पवित्र आत्मो आसा, तांकां जोडटी आसची ना. कित्याक ती आतां भावार्थान आसात, ती आतां देवाची भुरगीं जाल्यान, तांकां आतां सगळें देवाचें फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू येतलो, आमकां जोडटी आसची ना, पूण आमकां साश्टांचें सूख भोगूंक आमी पावतले हांव. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जुआन बातिस्त प्रवासान कॉमर्स केलें, ताणें लोकांक तयार केले जेजूच्या पयले पाट येवकार दिवपाक. आतां जेन्ना आमी तयारी करता जेजूक दुसरे फावटी येवपाक, पवित्र आत्मो आतां आमकां तयार करता. तो आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिता, देवाच्या उतरान रिगून रावपाक आमकां तयार करता. आमी एक भावार्थीचें जिवीत जिवपाक आमकां तो फावो करता. आयज भाव भयणीनो, निश्चय करुया, हो थाराव घेवया की आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले. फकत एक दीस न्हय, फकत आदवेंताच्या वेळार न्हय, फकत पास्कांच्या वेळार न्हय, फकत रितीर आसतना तेन्ना न्हय, पूण एक एकल्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले, देवाचें उतर पाळटले हांव आनी देवाचें उतर करतले हांव. आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवन जेजूक आमंत्रण दिवपाक ताका आमी तयार जातले हांव. हेंच करपाक आयजतान आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.